साश्टीत कोयराचो व्हड प्रस्न आसा. म्हणटकर वेर्णा येवपी कोयराचो प्रकल्प साश्टीतलो कोयर हाताळटलो. जीआयडीसी कडल्यान 1,04,000 मिटराची सुवात वेर्णा उद्योगीक वसतीत कोयरा प्रकल्पा खातीर मेळिल्ली आसा आनी ते खातीर 25 कोटी आमी तांकां दिवपाचे आसात. ते खातीर बूक एंट्री जातली. गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट तो पयसो ट्रान्स्फर करतले म्हण म्हायती मंत्री मायकल लोबोन दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर हडफडेच्यान गौतम शिरोडकार. फ्रॉम GIDC गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडसून आमच्या ताब्यान येयला. तांकां 25 कोटी आमी दिवपाचे आहा. ते गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट ट्रान्सफर दॅट इज बूक एंट्री वील हॅपन. सो वी वील सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री वील do the book entry of 25 crores to GIDC, and that area of 1 lakh square meter will be used for a plant which will take care of the entire waste. जो उरला पळय तो सालसेटाचो वेस्ट, entire Salset today is facing the biggest problem. Margaon, Fatolda, Naveli, all these areas which are facing the biggest problem, waste being burnt on the roads, roadsides, शेतांनी वेट आणि ड्रायवेज घालून लोक उजो लायता, रातचे सोंसपाक जायना म्हणून वाचतो. हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. त्या खातीर हो ई ट्रिटमेंट फॅसिलिटी एट इंडस्ट्रियल एस्टेट ऑफ वेर्ना will come up, which will cater to the needs of Salset and other parts of South Goa.